मोपा विमानतळाचेर भांगराच्या तस्करेची प्रकरणां वाडपाक लागल्यात। मंगळाराक अशाच एका धडक कारवायेंत अबुधाबीतल्यान तस्करी करून गोंयांत हाडिल्ले सुमार 2.22 कोटी मोलाचे भांगर जप्त केले। DRIन केल्ले ह्या कारवायेंत 2 जाणांक अटक केल्यात। फुडलो तपास चालू आसा। मोपा विमानतळाचेर केंद्रीय महसूल खात्यान केल्ल्या कारवायेंत अबुधाबीतल्यान तस्करी करून हाडिल्ले 3.5 किलो भांगर जप्त केले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या भांगराचे मोल सुमार 2.2 कोटी इतले आसा। अबुधाबीतल्यान येवपी प्रवाशांचेर DRI पंगड जो आसा तो नदर दवरून आशिल्लो तेन्ना फ्लोर स्प्रिंग मशीनांत हे भांगर लिपोवन हाडिल्ल्याचे उक्ताडार आयले। एक्सरे मशीन तपासणीत ते सापडले अशी जी म्हायती आसा ती खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिली। मूळ उत्तर प्रदेशाचो नितेश सायनी आणि तस्करी करून हाडिल्ले जे भांगर आशिल्ले ते राजस्थानचो मोहम्मद रफीक हांव येवन व्हरपाचो आशिल्लो आणि ह्या दोगांकूय अटक केल्ल्याचे कळटा। अधिकाऱ्यांनी स्प्रिंग मशीन तोडले तेन्ना तांकां रॉड आणि डिस्क ह्या आकाराचे भांगर हाताक लागले। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास जो आसा तो चालू आसा। कॅमेरामॅन यश सयत हांव दीप्तिका कोडकर।